पुण्यात जावपा आशिल्ल्या 4थे G20 एज्युकेशन वर्किंग ग्रुप कमिटीचे परिशदेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान नव्या शिक्षण धोरणाविशीं जागृती करात म्हूण सगळ्या राज्यांक सांगला। गोंयांतूय नवें शिक्षण धोरण चालीक लावंक तयारी चल्ल्या। फाउंडेशन 1 लेव्हला वयल्यान सुरवात। शिक्षणीक मळार जन भागीदारी कार्यावळींतल्यान जागृती। पणजे संस्कृती भवनात जाल्ले कार्यावळीक मंत्री सुभाष शिरोडकार आशिल्लो। फाउंडेशन 1 सावन लाखभर पालकांचो खंय शिक्षकां कडेन शिक्षणीक बदला खातीर संबंध येता। लक्षात घेयात आमकां सुरवातीक आतां 1 लाख भुरग्यां कडेन म्हणजे 1 लाख कुटुंबां कडेन तुमचो आमचो सगळ्यांचो संबंध आनी हो संबंध हाडपाचो माध्यम खंयचें जर जाय जाल्यार शिक्षक आसा आनी त्या बरोबरचे पालक आसात। ही दोन्ही माध्यमां जी आसा पळय न्ही ती माध्यमां आमी सोडून जावचे ना। सुदैवान हांव मनापासून परबी दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा। आमचे केंद्रीय शिक्षण खाते जे आसा त्या माध्यमांतल्यान आयले की G20चो सन्मान मेळिल्ले कारणान आमूलाग्र बदल करपा संबंधी देशभर आमची जनभागीदारी संबंधी कार्यक्रम जावचो म्हणून। थळावे भाशा ज्ञान गणित ज्ञानाचेरूय भर म्हूण शिक्षण खात्याचो उपसंचालक मनोज सावयकार प्रुडंटा कडेन उलयलो। केंद्र सरकारान एज्युकेशन मिनिस्ट्रींतल्यान गायडलायन्स आयले की सगळी कडेन एक मोठ्या प्रमाणात ह्या एज्युकेशनल प्रोसेस जो आता जे सगळे एक्टिविटीज चल्ल्या मेनली नव्या युगांतल्यो ज्यो एज्युकेशनल एक्टिविटीज आनी तातूंतली मेन गजाल म्हटल्यार इम्प्लिमेंटेशन ऑफ नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी। तर त्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात जागृतीकरण जावचें अशी आमकां केंद्र सरकारच्यान सूचना आयली आनी हे जागृतीकरण स्कूल स्तराचेर स्कुलाच्या परिवारांत आनी परिसरांत तशेंच राज्य स्तराचेर जिल्हा स्तराचेर अशा मोठ्या प्रमाणात जावचें। आनी G20चो आनी एक खूब म्हत्वाचो जो घटक आसा विशय आसा तो म्हणल्यार फाउंडेशनल लिटरसी आनी न्युमरसी मुळावे भाशा ज्ञान आनी गणित ज्ञान। जर भुरगो वेवस्थीत जर पयल्या फाउंडेशनल स्तराचेर जर शिकलो जाल्यार ताचो बरो विकास जाता अशें सगळे कडेन लक्षांत आयलां। त्यामुळे G20चो होच विशय आसा की फाउंडेशनल लिटरसी आनी न्युमरसी। तर त्या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर गोंय स्तराचेरूय आयज आमी एक स्टेट लेवल कॉन्फरन्स आयोजीत केल्या। शिक्षणाच्या मळाचेर जे जे घटक आमच्या शिक्षणाच्या ह्या हितून सहभागी आसात किंवा ज्यांचो आमकां ही जी नवीन पॉलिसी आसतली ती रोल करपाक सगळ्या समाजाचे सहकार्य अपेक्षीत आसा। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।